म्हाका विश्वास आहा की हांव 100% हांगा जिखून येतलो। कित्याक तर आमचे फोंडकुलेचे लोक हे स्वाभिमानी आहा, तेंचें मत म्हणल्यार तेंचो स्वाभिमान आनी ते विकचे ना। स्वाभिमानान ते म्हाका मत मारतले हे म्हाका गॅरंटी आहा। म्हाजो जल्म म्हणजे हांव हांगाच जाला आनी ह्या फोंडकुलेच्या लोकांनी म्हाका भरपूर दिला आनी आतां म्हाका तांकां दिवपा जाय। ताका लागून त्या हितून आनी तेंची काम करपा लागून हांव रावता। तुमकां कितें दिसता की लोक तुमचे बरोबर रावतले? तुमचे भितर तशें कितें आसा एज अ लिडर की लोक तुमकां सपोर्ट करतले? सांगलें तशें हांव जल्माकूच हांगा येयलां। ल्हान आसतनाच्यान म्हणजे हांव इल्लो आसतनाच्यान ह्या लोकांच्या खांद्यार आनी ह्या लोकांच्या आंगणान हांव खेळ्ळां। तेंच्या फुड्यान हांव व्हडलो जालां। म्हाका भरपूर विश्वास आहा की सगळें म्हाका आतां आपुलकेन मेळटलें। तुगे मेन मॅनिफेस्टो कितें आसा ह्या गांवा खातीर? डेवलपमेंट बाकीचे कितें लोकांची गरजो आसा ते बद्दल तुमगेलो विचार कितें आसा? लोकांच्यो गरजो आनी ह्यो हांव सामको म्हणजे म्हाजी प्रायोरिटी आसतली। मेन प्रायोरिटी कितें आसा? मेन प्रायोरिटी म्हणल्यार लोकांची स्टुडंट्सां लागून जशें हांवें आतां बस चालू केल्ली आसा ती केन्नाच बंद जावची ना हें हांव आश्वासन दितां। तशेंच बारीक बारीक जे इश्यू आसा जशे हेका मच्छरां लागून फवारणी म्हणा व्हाळ निवळ करपाची म्हणा ते वर्सान वर्स टायमार जातलें। 5 वर्सां एकूच मनीस रावप हें सारकें न्ही आनी सर्वेश हो तेणी लोकां खातीर खूब केलां। कोविडा टायमार तेणी खूब हेल्प केला। त्या लोकांनी चिंतपा जाय, चिंतून तेका वोट मारपा जाय आनी म्हाका विश्वास आसा की तो येतलोच म्हणून निवडून। युथाचो कसो सपोर्ट आसा तांकां? सगळे यूथ तेजे फाटल्यान आसा, सगळे लोकांचो तेका सपोर्ट आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.